पावसाच्या उमाळ्याने भरो काळवा आमची तुझे दयो बारो तुका हसो तुका म्हणो ऐका एकाच ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सृष्टीच्या रस्त्याला भाव बहिणीनो देवा गारगा दिव्या सृष्टी रचणार जावन तो आमच्या संगात सदांच हजर आसा आणि त्याच वर्त्या त्याच्या पुताचे पवित्र काळीज आमचे खातीर सदांच पेटोवन आसा आणि हे सर बरेपण ताणें दिल्ल्या खातीर देवा गारगा देवाचो उपकार पण पवित्र इंद्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान एक कुटुंब जावन माया मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू आज आमी एका कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे एवकरिस्ताचे वेदी बाबरी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमी देवाची खुशी पाळून बरें विंचून आनी वायट सांडून क्रिस्ताक साक्ष दिवया म्हणलो संदेश दिता आमी केदींकच देवसराच्या बुलोवणेक खाल जायनासतना सदांच देवाक विधेय जावन ताचे सांगाता जियोंक आनी ताची खुशी करच्यांत जिवीत फळाबरीत करूंक गरज आसची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया देवान आमकां पयला वर्त्या एक उद्देश खातीर देवाचो मोग करून त्या मोगा प्रमाणे आमी जियोंक आणि तसलो मोग करता आसतना कसले आडकळी अडचणो आयल्यार सम्या सांगात आमी आसोन धैर्यान ताच्या वर्त्या माजतीन मुखार सरोंक तो आमकां आपोवणें दिता ते आपोवणें आमी घेवया आमची काळजां मनां नितळ करया ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयतीन जावन सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मना आंजीन तोंड तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगे सदांच हांवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागी विनातिकात म्हूण प्रार्थना मागता सरपतदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन
या देवा आमच्या मोगाळ बापा बरें तें सगळें तुजें जावन जाता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तेतून आमच्या मतीन घाल आनी तशें करून आमकां आदार दी आमी विनंती करूं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय. ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें. हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें. दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें हें तुवें कितें केलें. स्त्रियेन जाप दिली सोरपान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें तुवें अशें कितें केलें अशें कितें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक सेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्परासोवे आसा काकलूड संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता. सर्वेस्परासोवे आसा काकूड संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता. पाताळा तावन सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कांची दिवं दी. म्हज्या कालते विनंतीच्या ताळ्या. सर्वेस्परासोवे आसा काकूड संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता. तूं सोम्या जर कोटे पोना लेखशी सोम्या तुजे मुखार आवाज कोर. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे मोगसाणे आमकां आसा तुजी भयाभय. सर्वेस्परासोवे आसा काकूड संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवन आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला. केतना फांते जाय अशें म्हणून पर्यागार आशेवन आसता. त्यावून चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडेवन आसा. सर्वेस्परासोवे आसा काकूड संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता. सर्वेस्परासोवे आसा काकूड संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता. सांव पावलून कुरिनकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो हांवें सतमांतलें देखून हांव उलयलो. अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून
आमी सतमनता देखून आमी उलयता आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तसो देव आमकांय जेजू सेवेन जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सुद्रे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मानून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवताना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी दैर सांडिनाव. जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता. कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तत्कालीक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातलेले अनंत सचनीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टीक पडटा तें तत्कालीक, पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बळटा तसलें. संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबो मोडून गेलो जाल्यारय देवान आमकां तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर थावन उंच उबारलेल्या तेन्ना सर्व मनशांक म्हजे थंय हांव व्हरतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका सोम्या. सैतानाचो अंत लागीं पावलो. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेव खावंक पर्यंत तांकां साद जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बंधुवांक मेळटच ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवल्या ते म्हणटाले. हेणें जेरुजलेमान थावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेल्झेबूल बसला. देंवचाराच्या मुखेस्ता मार्फत हो देंवचार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन वापारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज्य बाळवना. तशेंच एक घराणें कचाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षाचे पंगड जावन एकामेकाक झुजतीत जाल्यार तें राज्य बाळवना. तें बेगीनच आळू वता. कोण जाल्यारय एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगोन ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची आस्त लुटोवंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतत हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदारलेल्या सोर पातकांक आनी उचारलेल्या सोर निंदांक बोगसाणें मेळटलें. पूण
जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उचारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. ताका देंवचार लागला म्हणून ताणें म्हणलें देखून जेजून अशें उलयलो. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली, पूण भायरूच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलो. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून ताणें ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजी भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिवी शांतीन म्हण नावाडलेली मादा तेरेजा ती बगेवन जाल्या आनी शांतीपणाच्या पदवेक ती पावल्या. पूण ती जिवंत आसतना जायत्या जाणांच्या कश्टांक ती वांटेली जाताली, जायत्या जाणांक बरेंपण ती हाड दिताली. मात्र न्ही आसता तिच्या जिवनांत हर एका वेळा म्हणल्यार बरी दुबळ्या धाकट्याच्या सेवेंत ती आसली. आनी अशें आसता तिच्या विशयान सयत अपप्रचार केल्लो आमी आयकला. एक पत्रकार क्रिस्टोफर हिजन्स म्हणलो तिच्या विशयांत एक आर्टिकल बरयता आनी त्या आर्टिकलाक शिरोनाम दिता हेल्स एंजल, म्हळ्यार यमकण असो बडवो म्हूण. कित्याक तिची ती बरी सेवा ताका ती पळोवंक जावना. मत्सरान बरो न्हू म्हणल्यार बरी तिका तो दुसऱ्या नांवान उलयता. पूण मादर तेरेजा अच्छल ती केदांच सकडी अपप्रचारा भियेल्ली न्ही, धैर्यान मुखार वता, आपलें काम मुंदारिता. कोणी कितलो विरोध केलो जाल्यार देवाचें मिसांव ती संपूर्ण करता. आज तुमी पयल्या वचपांत पळयलें जाल्यार नाडणी कशी येता म्हणल्यार वर्तेसाक सांगा आसा. जेवसार सरपरपार नाटता आसतना तें पळ केल्या उपरांत देव येदेन बगेंत चलोन वेता आसतना आपयता आदांक आनी आदांक विचारता, वेर आर यू, तूं खंय आसाय? आनी ह्या वेळार तो दिता, हांव वाड आसा रावलां. आनी ह्या वेळार देव ताका दुसरें सवाल विचारता, तूं विणगो आसा म्हण तुका कोणें सांगलें? आनी तिसरें सवाल देव ताका विचारता आनी म्हणटा, तुवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ केलें काय? आनी चवथें सवाल पळया, तुवें अशें कित्याक केलें? तुवें अशें कित्याक केलें? म्हाका जेन्ना आदां आनी येव ती आपुरबायतारां येदेन बागेंत ती आसली, येदेन बागेंत आपुरबायतारां तांचें जिवन आसली की तेंच ती न्हेसोंक नातलीं. आनी ह्या वेळार तांकां केदाळे बगोंक ना आपूण विणगी आसात आनी आपूण लिपय जाय तांपी जाय म्हण तांकां कांयच बगोंक ना. कित्याक देवान ताचे कुर्पेची नेसण, ताका आमी म्हणटा द गार्मेंट ऑफ ग्रेस इंग्लिशांत, कुर्पेची नेसण तांच्या बोवारी ताणें घाल्ली. आनी ती कुर्पेची नेसण नेसयल्ल्या वेळार तांच्या दोळ्यांक सगळें बरें दिसतालें. आदांव येवेक बरो दिसतालो, येव आदांक बरी दिसताली. आनी एकामेका थंय तांकां कांय उणेपण दिसनासलें. थंय आसले सकळी रूख झाडां आनी तांची फळां सगळीं बरीं दिसतालीं. आनी अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितें घडलें? बरें आसले कडेन वायट बी वमतात, जेवसार आसात ताका. आनी जेवसारच्या त्या नाटकी थाळणेक ती वळख जाली आनी ताचे उपरांत तें फळ केलें. आनी फळ केल्या उपरांत देवाक कळीत ना म्हण न्ही, देवान तांचे थंय तें एक पातक केलां या सूख केलां म्हूण तांकां बोगां पेंवच्या खातीर देवान 4 सवालां आदांक विचारलीं. आनी 4 सवालां आदांक विचारता आसतना आदांव आपलें बोट येवे वयर दाखय लागलो
आणि येव सर्प वयर ताके लागली. ब्लेमिंग इच अदर म्हणटा आमी, एकामेकाक बोट दाखोवन आमी अपराध मांडटा. एखाद्या वेळा आदाव आनी येव आपणे केल्ली सूख वळखोन घेवन देवा मुखार ती आमी सूख केल्या, आमी पातकी म्हूण वळखली जाल्यार देव तांकां बक्षीत आसलो. येतेन बेगीन परत तो संतोशांत तांकां जियोंक पावो करता आसलो. केन्ना आमी वळखोन घेयना, हेरां वयर घालता. सामान्य जावन आमचें जिवन अशें आसा मोगाचें न्हू, आमी हेरां वयर घालता. तो तसो हें अशें ताणें केलें हाणें केलें. तुवें केलां जाल्यार ओपन घे, आनी एखाद्या वेळा तुवें करूं ना जाल्यार हेरां वयर घाली नाका. तो तुजें तोंड बंद करयेत. ह्या आमचेंतल्या की आमी रावयेत. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक मनशान हेरां वयर तो अपराध घाल्या देखून आदावन येवे वयर, येवेन सर्पा वयर अशें अपराध घाल्या देखून येदेन बागीचे तो संतोष ओगडोन घेतलो. आज आमी आमच्या जिवनांत जायते वटेन चिंता, म्हज्या देखून हेरांनी बरीं जालीं काय, म्हज्या देखून हेरां वायट जालीं काय म्हण आमी चिंतिना. हेरां बरें जाल्यार बरें मोगाचें न्हू. हेरांनी बरें जावचे खातीर देवान आमकां रचला, हेरांक बरें करचे खातीर आमकां रचला. त्या खातीर जेजू वापरबायतारा म्हणटा, जो कोण त्या बापाची खुशी करता तो जावन आसा म्हजी आवय, तो जावन आसा म्हजी बापय, ती जावन आसा म्हजी भाव भयणी सर्वां. तर आमकां आपोवणें दिलां तीच देवाची खुशी करूंक. आनी त्या वेळार आमी देवा मुखार ताच्यात वर्त्या दायजाक पावो जातल्या. द गार्मेंट ऑफ ग्रेस कृपेची नेसण आमच्या बोवारी ताणें आमकां नेसत जाय. तर आमी सोम्याक लागीं सर जाय, ताचे सांगात एक जाय. ताचें मिसांव काम ताणें हेरांक कशें कुमक केल्ली त्याच प्रमाणे आमची सेवा हेरांक आमी दिली जाल्यार त्या प्रमाणे सोम्याक मेसवची जिणी आमी जियेतल्या. त्या खातीर सोमी म्हणटा, जें कितें तुमी समजून घेनासतना एकामेका वयर अपराध मांडटात आनी ते फारिसेव आनी सादुसेव ताका अपराध मांडटले. त्या खातीर ताचे ते आसलो तो पवित्र आत्मा तांणी समजून घेवनातल्या खातीर जेजू म्हणटा, खंयचीय पातकां बक्षीसीत पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ली हांव उलयली पातकां बक्षिसीनांत. एक पवित्र मनीस ताचें कार्य मुखार सर व्हरता आसतना आमकां जाता की ना म्हणून आमी पळोवचें नाका. देवाचें तें कार्य तर तो मुखार सर व्हरतालो. त्या खातीर आमी तर्क करून आमकां कांय करूंक ना. पवित्र आत्म्याचें तें कार्य पवित्र आत्मो आनी जेजू मुखार व्हरता. एखाद्या वेळा पवित्र आत्म्याचें तें कार्य न्हय तें पसळटा आनी नाश जाता. तर आमी सम्या सांगता ताच्या मिसावान वांटेली जाता आसतना एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक उत्तेजन दिवन आमची जिणी आनी हेरांची जिणी सुफळ करून पेसाडया. आमेन. सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. देवाच्या वर्त्यापणांत ताणें आमकां भागीदार केलां. ताचें वर्तें जिवीत ताणें आमकां दिलां. त्या जिवितांत सदांच वांटेली जावच्या ताणें आपोवणें दिल्लें आसता. त्याच बाबार्थान आमची बाबार्थ ताच्या मुखार उसारुया. एकाच देवाक सतमानता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू जर असणार आनी एका समिया जेजू क्रिस्ता सतमानता देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला तगा रसोंक ना. बापाच्या सैमसो ताचेवरी सर्वस्व गेल्यात. आमा मनच्या पसत आनी आमचे सोडून पसत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्मारी ओंकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत 5 काल ताका कुसा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो. सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिवांचे आनी मेल्यांचे मनसूख करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी तेच्या राजवटके सेवेटो आसचो ना. आनी पवित्र आत्मा सन्मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या मारिफत भोवलयलो एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी धर्मधारी स्थापिल्ले सभेक सतमानता. पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी वेल्याच्या आपणाचेपणा आनी ससणाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन.
मग भाव भयणीनो देव आमचे मागणे ऐकता त्या मागण्याक पाळो दिता आणि त्या स्वर त्या बावरता आणि बरोवशान आमचे ते असले उणेपण काडून बऱ्या वर्त्या मोगान आमची सर प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक सदां स्पंदन करूंक आनी सगळ्या राष्ट्रांत समाधानाचे न्यायनितीचे वातावरण आसा करूंक वावरीशें तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समेस्त कृषीक भावा भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावराचो फळ तांकां दी. तांणी केल्ली कृषी पावसा विणे वा सडीत पावसा वरवीं वा हेर प्रकृती विकोपा वरवीं नाश जायनाशें तूं तांकां राख म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. विविध कश्ट आकांतान आसच्या पिडेन वळवळच्या बेजाऱ्यान आसच्या समेस्त भावा भयणींनी तुजेर पातयेनी दवरन जियेशें कर. तांकां तुजी सकत घटाई आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवा जनांनी संवसारी संगतीक लब्ध नासतना तुज्या मोगान बरोवन सदांच तुजी खुशी सोदून वायट ओडण्या आनी भुलवण्यातावन पयस आसच्याक तूं तांकां तुजे कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी जमो जाल्ल्या आमा सर्वांक तुज्या बेसावनी बर. एवकरिस्ताच्या बळान बऱ्या आनी वायट्या मदलो फरक समजून सदांच बऱ्याचो पोस करन तुजी खुशी पळच्यात आमकां दादोसकाय फाव कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. सर्वेश्वर आमच्या मगळा बापा तुजी वर्ती दिश्ट आमचे सरोनी चड चड मापान तुजी खुशी करूंक आनी तुजे सेवे बरी जिवनांत आमी वांटेली जावच्याक आमकां जाय जाल्यार सर करपा दी. प्रत्येक तरा पिड्यांत वळवळच्या हर एका भावा भयणीची काकूत कर. हर्पीस डेंगू नानंतरचे कॅन्सर त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम असले नानंत तरा पिढ्या वळवळच्या आमच्या मोगाच्या भाव भयणीक तो संपोवन तरां नितळ कर. तांकां जाय जाली बरी भलायकी दी. आम्हा सर्वांक जाय जाली सवकासाय दी. आमच्या मोतीक समाधान दी. माय मोगा जिणी जियोंक आमकां पाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदता देवा बापा मानतात असलें जामण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयली सभेच्या आगावा सविस्पर मानून घेवन
बापा तुझे भक्ती करून आम्ही तुका वपता त्या बलिदानाचे तुझे दाल दिष्ट घाल हे बेटाने तुका मानो आणि तिच्यावर आमचा प्रेत मग वाढू आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे असो आमची काळजा उभारूया सर्वेस पोरात उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्पर पवित्र बाप्पा सर्पद आणि सष्णाच्या देवा सर काळ आणि सत्य आम्ही तुका देन वासोम फावो हो कायदोने तिसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्यावर त्या मगानो संसार तुझ्या रस्ता असताना ताज्यावर त्या उदारगत्या तुझ्या क्लास पुत्या संसारात आणलोय ताणे आमचो सोय मोग केलो की ताज्या कश्टा मरणाने पुन्हा जीवन बनवणी नव्या जिविताक आमकां पावयले त्या संताच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गींचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार बापाक करस्तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेज घेयात आणि खायात ही म्हजी कोड तुमच्या पासो समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पसत आणि समेज मनशा पसत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक करात हो भावार्थ सख्य सोम्याची जो आम्ही हो कथा आणि एकांचिते पिता तिथे पोटी तू वैभवतेस आम्ही तुझे मरण करता बापाचे क्षमण असणी पुन्हा जीवनपण असं आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वची विता सोडून आणि सोडूची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत आमा समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा
आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजके बराबर तिच्या वर्गा बराबर ताका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुकमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, बागेवन तुज्या तिच्या पती संगाती, बागेवन जर दुतां आनी बागेवन आशिसाच्यो सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा सर काडें तुका मान वल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. परमेश्वराची आणि मोगाची प्रार्थना समेन आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागण आमच्या सोडून धाड जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान अतिरिक्त आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी जर आगदांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोमुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. माया मोग ससंख्य जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणी संसाराची पाकाटे आमची काकूट आमची काकूट देवाची संसाराचे पाप केले आमची काकूट आमची काकूट देवाची शेणी संसाराची पाप केले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ मोगेच्या बाबेने पळय आमचो समय जेजू हर एका वेळा बरें केल्लो. कोणी जाका विरोध केलो जाल्यार त्या प्रमाणे तो चलोवना तेच्या प्रमाणे बरें करूनच आपल्या बापाचें मिसांव संपोवन केलें. तेंच मिसांव मुखार व्हरूंक ताच्या कलत्या वर्त्या मोगाच्या कळसांत तो आमकां उलो दिता. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सरी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवन चे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आसा
सर्वेस्पर म्हजें कडप म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देवस प्रार्थया मोगाळ बापा तुवें आमकां तुज्या बोवा परबायचें जेवण वाडलाय आनी आमच्या पिडां वखद दिलाय ताजेर चर पातकांतले आमकां सोडे आनी तुज्या कुशा प्रमाणे सोलोंक आमकां घटाय दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद वेदाधे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वर्त्या तरान सम्याक लागीं सरोन बऱ्यांतलें बरें सदांच करूंक वचोन आद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा एक घडी भर बसया मोगाच्यान ओगलाप जाव जेजू क्रिस्ता आता आनी सदां सर्वदा बोवा परबाय सतीश देवान दिला परबायच्या वातावरण आमकां पाव गेल्या खातीर देवाक आमी आभार मानता तुमी हांगा आसोन तुमच्या ह्या आजारपणा देखून आयची रेतीर बोवा परबाय तरान संभ्रमली त्या खातीर तुमकां सर्वांकी कापुजीन फ्रातीच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमकां आज मिसेच्या बलिदाना सांगात दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप फ्रांसीस फर्नांडीस तांकां आनी गायन मंडळी बोवा परबायची कंतरां तांणी गायल्यांत भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीक तांकांय तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भाव भयणीनो तुमी पळयतात दैविका गुजे रेतीर मंदिरचे सांत तुमची परब थंय हांगा तुमगे थोडे बॅनरां आनी थोडे पोस्टर्स पळोवंक मेळटात ही परब ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 5:45 आमच्या ग्रोट्टा लागीं सांतान ग्रोट्टा लागीं आमी जमतले हांव ताजे उपरांत वातीच्या पुरश्या वर आमी भितर येवन सोवराक पेस्ताचे तापाचे मिसाचे संभ्रम आसतलो आनी ताका तुमकां सर्वांक आमी आपोवणें दिता 3 डुमाची तयारी जावन 10, 11 आनी 12 सोमारा मंगळारा बुधवारा 5:30 वरार आराधन 9 आनी 6 वरां मिसाचें बलिदान कोंकणींत आसतलें तुमकां सर्वांकी ह्या वर्त्या देवस्पणाक आमी उलो दिता येया आनी समांतोनच्या वर्त्या अजापान तुमच्या कुटुंबांनी जावच्याक ताचे कडेन विनंती करून मागा Jesu
करुवेन देवा आमच्या दिसवंतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.